आयज राती हांव शिकयता कशें विस्वास जियोंक जाय तें. तुमकां कितल्या जाणांक ओदीक विस्वास जाय, तुका गरज, तूं जाणा विस्वास फकत तुका गमोवंक तुजे लागीं घडटा म्हूण, की तूं करूंक शकता. तुका विस्वास आसलो नाका तूं कित्याक फुडो कोत्ताय तर सगळो गोंडोल जावपाचो हांगा भायर विस्वास नासतना आयली तर. हें कोर्चाक वो जो लोक मागणें करता भायर येत तर विस्वास नासतना त्योच तुका पुराय नाडटा आनी तो देवाची खोशी तुज्या जिवितांतली चोदतलो. आनी हांव जाणो जायतोच लोक फकत म्हणटा बरें तूं जाणोया मातशी लोसता, म्हाका तितलो विस्वासूय ना. वय ती एक फोट जी सैतानान तुज्या मनान घातल्या, कित्याक देव खरेपणी आमकां विस्वास दिता. आमी फकत जाणो जावंक जाय भावार्थान ताचें मोल करूंक. तर हांव सत मानता की देवाक जाय तुवें जायत्यो महान वस्तू केल्ल्यो. हांव जाणो ताका जाय तुवें तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक, आनी म्हाका दिसना तुज्यान तें करूं येता. तूं भिरांतीन भरला, कित्याक भिरांत खरेंच जायती पिडापीड हाडटा. कितल्या जाणांक रावन वाज येता तुमी भायर सरोन कितें करीत तर, आनी नोय विरोध सगळी भिरांत आनी बेसविस्वासपण आनी भिजूटपण आयलेलें. हांव सत मानता म्हज्या सगळ्या काळजान तुज्यान तुजो फुडो करूं येता, कित्याक हांवें पयला जायते लोकांक केल्लें. आतां हांव सत मानता स्वर्गार शक्तीचो तत्व ना. देवा लागीं सगळी शक्ती आसा जी आमकां जाय. तो आमकां कितें सांगता पळय तितलेंय करूंक. हांव परत म्हणटा देवा लागीं सगळी शक्ती आसा जी आमकां जाय. तो आमकां कितें सांगता पळय तितलेंय करूंक. आतां फकत तुका शक्ती मेळोंक जाता जेन्ना तूं कितें करूंक तोजवीत करता जें पयलींच तुवें करूंक फावना, वो तूं ठिकाणार ना, तुवें शक्तीची वस्त्यान पावोंक ना. आतां पासून त्या दिव्यांतलो आमकां कांय उजवाड आयिल्लो दिसना. एका साद्या कारणा लागून न्हय बिल्डिंगान भिजली ना म्हूण वो दिवो चलना म्हूण, पूण तो फकत प्लगान घालूंक ना. आनी हांव चिंता जायते पावटी आमी सत मानपी प्लगान नात, वो आमचे सत मानपाच्यो फूज उरल्यात. आनी जर तूं नकलोय देवाची शक्तीचें मोल तुज्या जिवितान करूंक, न्हय फकत करूंक ज्यो आमी चिंतात व्हड ओचोऱ्या म्हूण, पूण फकत ती शक्ती दिसपोटी जिवीत जिवंक तोंडार हांसो खेळोन आनी जैतिवंत जावंक. म्हाका दिसता जेन्ना आमी ओचोऱ्या आनी देवाची शक्ती विशीं चिंतात आमी सदांच चिंतूंक फावना खंयच्याय पोरकी देसांनी धांव मारूंक जावंक एक संवसारी मिशनर वो कसली व्हड मिनिस्ट्री आसूंक. म्हाका दिसता आमकां शक्ती जाय दिसपोटी जिविताक. आनी स्वता हांव चिंता भावार्थाचें देणें पासत आसा. म्हाका दिसता तें दिसपोटी जिविताक. म्हाका दिसता देवाक जाय आमी घेवंक उतरांची जाणवायची उतरां बुद्धीची. ताका जाय आमी सगळें तोलूंक आनी आमकां लुटून आनी फटोवना जावंक दुस्मानान आनी वायट उर्बे आसलेल्या लोकांक जी आमचे भोंवतणी आसात. देवाक जाय आमकां ओचोऱ्या आनी भावार्थ आसोंक आनी 2 दिसा जिवितान महान वस्तू करूंक. संवसारान गरज पळोवंक देवाची शक्ती सत मानलेल्या विशीं चोल्लेली ताणें तें पळोवंक गरज. आनी तें तुजें सवें घडो येता जर तूं जाणय कसो रेगेंत रावंक आनी शक्तीची मोल करूंक. आतां इगोर्जींत आमी कुरपा वयर जायते उलयतात आनी कुरपेचो अर्थ चडसो देवाचें फावोन आसलेलें देणें. ताचो अर्थ देव तुजे पासत चडसो कितें कोत्ता जें तुका फावो न्हय, आनी जिरूल तोच अर्थ कुरपेचो. पूण सुमार 30 वर्सां फाटीं म्हाका एक बरी प्रकाशवणी जाली. जातून म्हजें जिवीत बदललें जेन्ना म्हाका गमलें की कुरपा फकत तितलेंच न्हय म्हूण, पूण ती एक शक्ती. कुरपा शक्ती पवित्र आत्म्याची जी तुका फुकोत येता, जी तुका करून सोंपेपण दिता, जें तूं करूंक सोदताय, जें तुज्यान एकल्यान करिने जो आसलें तितलेय मेहनत वो तोकोस घेवन. आतां ती एक म्हजी समजुनी. हांवें ती घडल्या पूण म्हाका ती आवडटा देखून हांव ती परत म्हणटा. कुरपा शक्ती पवित्र आत्म्याची जी आमकां फुकोट येता, सहयोग दिवन आमकां करूंक सोंपेपणी जें आमी करूंक सोदतात तें सहयोग दिवन आमकां करूंक त्यो वस्तू ज्यो शक्ती वेने आमच्यान करूंक जायनासल्यो. आमी कितले तोकोस वो मेहनतूय केल्यार जर आमी कितें शिकोंक जाय मोल करूंक ती आसा कुरपा देवाची. आनी ती चड सोंपी कारण ती थंय आसा. देवाची कुरपा आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं मेवल्या. ताणें आमकां न्हयच सोडवून दिल्या, पूण हे सगळ्यो वस्तू ज्यो आमकां गरज एका जैतिवंत जिवितान, पूण आमी त्या कुरपेचें मोल कोत्तात भावार्थाच्या हाता उदेशी. आनी भावार्थ एकदम सोंपो जो देवाचेर तेंकोन आसा.
म्हाका बरें लागता जे बायबल म्हणटा पळय ते भावार्था विशीं कलस्करांक 1:4 हातून भावार्थ म्हणजे पुराय मनशाचे सैम देवाचेर पात्योन आसन पुरो विस्वास आनी भावार्थान ताच्या शक्तीन बुद्धीन आनी बरेपणान म्हणजे तूं सगळें शिकताय तूं कोण तें सगळें जे तुजे बदल देवा विशीं तूं म्हणटाय देवा म्हज्यान तुजे विनी कांय करिनासो तुजे विनी हांव कांयच न्हय तूं ना तर हांव उपकारो ना म्हजे भितर म्हजे कुडीन कांयच बऱ्यो वस्तू ना हांव तुका पातयेता हांव तुका तेंकता हांव तुजेर विस्वास दवरता म्हजो विस्वास तुजेर आसा म्हज्या जिवितान तुज्या विने कांयच चलचें ना हांव तुका कितें सांगता गरज तुवें हे दिसाक साबार पावटी देवाक म्हणोंक तातूंत तुका उगडास धरूंक आदार मेळटा की देवा विने तुज्यान कांय करिनासो म्हूण आनी ती बरी चाल देवाक नोमान करूंक एफेसकारांक 2:8-9 म्हाका जाय पयलें वयर घालूंक तें मातशें तें पळोवंक तो एक ग्रांत जो सांगता कशे परी आमची सोडवण जाली पूण हांव मानता जे परी आमची सोडवण जाल्या तेच परी आमी जेवंक जाय केन्नाय आमची सुरवात सारकी जाता आमकां कुरपा उदेशी सोडवण मेळटा पूण त्या उपरांत आमी कारोबार हातान घेतात आनी तोच बीत कोता हें सगळें चलोवंक आनी ही व्हडली चूक कारण देवाच्या दोलायन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या ती तुमीच केल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय ती तुमीच केल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय पूण देवाचे फुंक्याचे देणे तें देवाचे फुक्याचे देणे पूण सट मानता की देवाक जाय आमी कसलोच तोकोस केल्लो म्हाका दिसता तो आमकां सगळ्या वस्तूंनी आदार दिवंक सोडटा जो आमी कोत्ता म्हज्या जिवितांतली एक व्हड प्रकाशवणी ती की देव फकत आकांतांकूच न्हय की तो म्हाका आदार दिवंक सोदता सगळें करूंक सकाळीं म्हजे केस करूंक पोसऱ्यार व्हरोंक म्हजी बिलां फारीक करूंक म्हज्या भुरग्यांक शांतीन वाडोवंक देवाक मिसोल जावंक जाय दर एका वस्तू आमी कोत्तात तातूंत मिसोल आसा तसलें कांयच ना ताका तुज्या मागणें करून देवाचो आदार मेळोवचो आनी हेंच तें जें देवाची सोयरीगोतेची सुरवात एकदम उमेदीची कोता जेन्ना तूं स्वताच्या पावंड्यार तो तोलता आमेन आनी दूख भोगता म्हणोंक की केन्नाय धर्म आमकां तें शिकयना तो फकत आमकां कायदे आनी नेम शिकयता ते आमी पाळूंक वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय आनी आमी फकत आमचें जिवीत सारता दिसपटे जिवीत जेवन आनी कशेय परी देव केन्नाच आमचो लागशिल्लो स्वताचो इश्ट जायना आनी म्हाका दिसता हें ताका दूख पावयता वर्स 9 हे बाबतींत कोणेच न्हय कायद्यान म्हणला म्हणून कोणेच मिजास करूं न्हय आतां म्हाका शिकयलां कुरपे वरवीं सोडवण जे इगोर्जेन हांव साबार वर्सां वेतालीं आनी म्हाका एक प्रकाशवणी जाली देवाचे कुरपे सोवें सोडवणे विशीं हांव जाणो आसली मनीस आपल्या प्रयत्न उदेशी साल्वा जायना पूण कुरपे वरवीं म्हाका थंय तितलें सोंपलें ताच्या उपरांत हांवें चिंतलें हांवें कारबार चलोवंक जाय अशें म्हाका दिसलें जेजून म्हाका एक बॉल उडयलो आनी हांवें गोल मारूंक जाय पूण ते भाशेन तें जायना म्हूण तो जायत्याच वर्सांक हांवें मेहनत केली तोकोस घेतलो तेंच केलें तांतल्यान एक म्हाका स्वता बदलूंक तोच वीत करूंक जेन्ना हांव थीर मनाची क्रिस्तांव जाली हांव उतराचो अभ्यास करूंक लागली जितली तूं उतराचो अभ्यास करताय तितलें अदीक पळयताय सगळें तुज्या भितर सारकें ना तें केन्ना इगोर्जे वचोन उत्तर आयकोंक पासून आगोड लागलें कित्याक प्रवचन करप्यान कसलेय विशय वयर प्रवचन केल्यार कांय वेगळें ना म्हाका ताची गरज कसलेय प्रश्न आसल्यार म्हाका तो आसा कोणाक पूण हे परी दिसला म्हणटोच अशें आसलें म्हाका तें एक दूख कशें लागो कित्याक म्हाका देवाचे कुरपेचें मोल करूंक सजमो ना म्हाका निरोप आयकतालो हांव कबूल जातालीं हांव बायबल वाचतालीं हांव कबलात जातालीं वय हांव गुन्यांवकारी गोंडोलान आसा आनी उपरांत हांव बदलूंक तोच वीत करी हांव लागीं नासलीं हांव शक्तीच्या मार्गार्थान पयस आसलीं हांव तें एकलींच करूंक सोदतालीं तें ह्या दिव्या परी आसलें अशें दिसतालें की ह्या दिव्याक उजवाड दिवंक हुकूम दिता जेन्ना ताका प्लागान घालूंकूच ना पूण तें चड सोंपें सो तूं फकत सोंपेपणी वस्तू सारक्यो प्लागान करशी त्यो खरेंच बऱ्यो चलतात आगोड न्हय तुवें फकत तुका लागीं हाडूंक जाय आनी तूं लागीं येता भावार्थान कृपा थंय आसा शक्ती आसा सगळी शक्ती जी तुका जाय ती मुखार आसा जर तुका काजारान आगोडाय आसा देव तुका शक्ती दितलो थंय आसोंक आनी जिविताचो आनंद घेवंक
सो तूं रावताय कितें वो कोण पूण तुजें जिवीत बदलतलो म्हूण गरज ना 2 दीस तुज्या जिविताचो निरसपणान सारूंक. देव तुका शक्ती दितलो तो वेळ सारूंक आनी जिवितान आनंद मेळोंक, आनी तूं रावताय तो वेळ फलादीक जावंक. पिश्यापण आमी चिंतूंक की आमकां सुटका मेळल्या पर्यान आमी निराशी जावंक जाय म्हूण. बरें जायना तर सुटका मेळ्ळी जाल्यार, सो सुटका मेळना तर म्हज्यान मुखार वचोन येजो. त्यो आमचे सोशीन येजो ताचे कीन ओगलो त्रास आमकां दिना. तोर तालने बरोबर आमकां सुटकेचो रस्तो दाखयता आनी तुजी परिस्थिती कसलीच जावं ती तुज्या संवसो येता त्या परस एक किना ओदीक जावची ना. पूण जर तूं नोकले कशें देवाचे कुरपेचें मोल करूंक, सो तूं फकत एकलेंच आसाय तें करूंक तोचवीत कोत्ताना. तो कस घेवन 8 विटे काडून तेन्ना तूं जावंक पावतलो एक निराशी क्रिस्तांव. आनी दूख भोगता म्हणून म्हाका दिसता थंय भायर जायते निराशी जाल्ले क्रिस्तांव आसात जे चड वायट परिस्थितीन चित्र दाखयतात आनी हाचे कारण ते पयस आसात. तुज्या कुशीक बसलेल्या मनशाक म्हूण तूं पयस आसाय? अनोकलो ह्या सोंगनाक इतले गोमितीचे चिंत्र. पळोवया गलेस्कारांक चॅप्टर 3 वर्स 3 सुरवात करूया. गलेस्कारांक 3 वर्स 3. आतां पावलून देवाचे कुरपे विशीं भारी शिकोवन दिली, कित्याक ताणें पळयल्ली देवाची कुरपा ताच्या खूब जिवितान अजापां केल्यान ती. पावलू तूं तर जानोय क्रिस्तांवांक धुमालो दितालो. तो खूब खोशी जातलो ताका सहयोग मेळल्यार तांकां जिवेशी मारूंक, आनी जिजून ताचो फुडो केलो. आपूण ताचे नोदरे मुखार आयलो. पावलू सारवार जालो आनी पवित्र आत्म्यान ताचेर ताबो घेतलो आनी तो देवाचो वडशीत जावलो. आनी पावलून म्हटलें, हांव देवाची कुरपेन आसा तसो आसा. आनी तो एक चड आनी चड उपकारी मनीस जालो, कारण तो जाणो आसलो की देवा विने तो कांयच न्हय म्हूण. तर पावलून कुरपे विशीं जायतीच बरयलें आनी आतां तो गलेस्कारांक बरयता. आनी तो म्हणटा, तुमी कितली पिशी आनी इतली मूर्ख आसात. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केल्लें, तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. इतली तुमची मोत उडली. पळय आतां जाणो कुरपेन म्हाका सारवार केलो म्हूण, पूण हांव तरी चिंतलें म्हाका तें काम आसा स्वताक बदलूंक. तुमी कोण पूण थोकतात तुमचेच खातीर वावरून. तूं केन्ना पूण चिंताय कित्याक जितलो तूं तोजवीत कोत्ताय कितें करिना जावंक तितलेंच आनीकूय तूं कोत्ताय. आई गोजी निग्रोप आयकताली चड उलोवचें न्हय आनी त्या विशीं वो वायट वस्तू म्हणोक आनी हांव निर्णय घेताली. हें तें आसा, हांव घरा वेतेनी म्हजें तोंड बंद कोत्तेली आनी हांव एक उतर म्हणचें ना, कित्याक जर हांव कांयच म्हणना तर हांव त्रासान पडची ना. वो एक कूड सोदांच एके तेंगशेर थान दुसऱ्या तेंगशेर वेता. हांव चड उलयता देखून म्हजो स्वयंबीक जबाब ताका वो. आतां हांव बिलकूल उलोवची ना जें हांव जाणो चलो ना म्हूण. म्हूण तूं सगळीं जाणो जावंक सोदताली. म्हाका कितें जालें तेणी मागीर तें पिशें कोत्तालें, कित्याक हांव सजमत आनी तुका उलोयलें बरें लागोना. तुका बरें लागोना तें उलोयना. हांव कितें कोत्ता तें म्हाका परवा ना. कोण जाणो हांवें कितें उलोयता तें. आनी मागीर एक आठवीच कोडणी म्हजे थंय घडो. जर हांव सगळो दीस कांय म्हणना जावन रावली तर हांव निराशी जाताली. म्हणजे खरेंच दुख्खी जाताली. आनी म्हाका सोजमो नासलें म्हणून देवा हांव इतली तोचवीत कोत्ता करूंक जे तुका जाय हांवें केलें ओगी रावंक तोचवीत कोत्ता, कित्याक निराशी जाता. आनी ताणें म्हाका शेकीत दाखयलें कित्याक भितर कांयच बदलूंक ना. तूं तरूय चिंताय तें आदल्याच कचऱ्या परी तूं तें भायर काडिना. तें खरेपणी म्हाका थोडो आदार दितालें तें भायर काडून भायर उडोवंक. पळय हांवें चिंतूंक ना की बदलो भितर थान भायर जाल्लें म्हूण. हांव फकत म्हाका भायल्यानूच बदलूंक सोदी. गरज हांवें अशें करूंक आनी म्हणूंक देवा तूं जाणोय त्या निरोपान आयज म्हाका अपराधी केलें. म्हाका जाय त्या भागान आगोडाय आसा पूण म्हज्यान स्वता बदलूंक जायना. देवा म्हाका गरज तुजी बदलच्याक. हांव तुजेर विस्वास दवरता देवा म्हाका बदलूंक. म्हाका कुरपा जाय देवा, कुरपा कुरपा आनी आनीकूय कुरपा म्हाका आदार दिवंक हे परिस्थितीन. आनी मागीर जेन्ना हांव सारकींच देवाचेर पातयेवन आसली हांवें ताच्या शक्तीचें मोल केलें भावार्थान. आनी मागीर अकस्मात म्हाका कळ्ळें, वाव हांव बदलतां. हांव खरीपणी नकलो पासून तें कशें घडलें. हांव आदींच कांयच्या कांय उलयतालीं तशी उलयना. वाव तो देव जावंक जाय. आनी तेंच ताका जाय. देव आपलें वटपण कोणा सांगता
वांटून घेवचो ना, ताका वाकाडणी जाय. कालेस्कारांक चॅप्टर 3 वर्स 5. देव तुमकां सुभापणा आपलो आत्मो दिता आनी तुमचे मोदे विजमिता कोत्ता तशें तो करता जायत वो तुमकां पोरगोडटा तें शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतलां देखून तर तो म्हणटा तुका दिसता तूं बदलतलो तुज्या खूट कोश्ट आनी मेहनती वरवीं ना. तूं फकत बदलूंक शकता एकाच वाटेन तुजो पुरो विस्वास देवाचेर धरून. म्हाका तो 2 निरोप ह्या सुमारान दिता, तातूंत तुमी दोशी जावंक. म्हाका नाका तुजेर फॉर्मर मानूंक, म्हाका जाय तुका दोशी थारावंक, पूण म्हाका नाका तुवें सोडून वचोन बदलोवपाक तोचवीत केल्ली. म्हाका जाय तुवें घरा वचोन मागणें करूंक सगल्या वयर जें तुवें आयकलां आनी म्हणूंक देवा म्हाका जाय तुवें हें म्हज्या भितर बदलो पाडूंक. आनी उपरांत आनीक एक वस्त म्हाका जाय तुवें करूंक, ती अभ्यास करूंक त्या भागांनी जंय तुका दोशी थारायला, तुका उतर मेळ्ळें आनी तूं पवित्र आत्म्याशी वेताय. तूं तुजे कुडी उदेशी तें करूंक सोदिनाका. तुवें उतर वचोंक जाय आनी तुवें पवित्र आत्म्याशी वचोंक जाय आनी म्हणोंक जाय देवा तुजे वyn म्हज्यान हें करीन येसो. आतां हांव म्हणना तें बिलकूल तोकोस घेनाय म्हूण, वय जेरुलामी जाणो तुमी तोकोस घेता म्हूण, पूण फायदो ना तुवें तोकोस घेवन जर तूं पयलो देवाशी वचोंक ना आनी ताका कळोवंक की तुज्या भावार्था उदेशी तूं ताचे शक्तीन भाग घेताय तें तुज्या जिवितान जायतशें करूंक. हें कशें लागता? आतां भिरांत एक वायट वस्त. भिरांत आमकां पाटी ओडटा. बायबल म्हणटा हेब्रावांक भिरांतीन पाटी ओडो नाकात. भिरांत सैतानाचे हत्यार आमचे निर्मण चोरूंक आनी आमकां सोतावंक तो आपलें काम करीसर. आनी हांव सोत मानता दर एक मनशाक भिरांत आसातच म्हूण. थोडो लोक भिरांती विशीं तितके चड लागीं आसो दुसऱ्या परस आनी घडोत ताच्या स्वताचें मन आनी परिस्थिती प्रमाणे. पूण म्हाका दिसना संवसारांत एक मनीस आसत जाणें भिरांतीचो फुडो करूंक ना. आतां हांव चिंता जर तूं देवाचेर विस्वास दवरूंक शिकल्या जाल्यार भिरांत तुजे वाटेन तितली येवची ना, पूण सैतान तोच बीत कोत्तलो तुका फोट मारूंक. मार्क 11 सुरू करून वर्स 22 आमी पळयता देवाची एक व्हड बासावणी. म्हाका जाय तें आमी पळोवंक. जेजून जाप दिली देवाचेर भावात दवरात. न्हय फकत केन्नाय एक पावत, न्हय फकत तूं चिंताय तूं आकांतान सापडला म्हूण, पूण दर वेळार देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावात धरून त्या दोंगराक म्हणीत हांगासर तो उठ आनी दर्यान वच तें ताचे सरशी घडटलें. आतां आमी हो ग्रांथ आवडटा, पूण हांगा कितें आसा जो आमचो फायदो केल्यार बरो. देव म्हणटा जर आमी सत मानतात आमी दुबावानान जें कितें आमी मागतात तें आमचें सवें घडटलें, पूण तो आमकां केन्ना तें सांगना. हें तुवें केन्नाय पळयलां? थंय म्हणना तें रोखडेंच जातलें म्हूण. आयचे 2 सुमारांनी 4-10 वर्सांनी आयच्या 20 वर्सांनी जेन्ना देवान अब्रामाक भास दिली की तो 7 राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हूण ताका दिसना अब्राम जावन ताका 20 वर्सां लागतलीं म्हूण. जेन्ना देव म्हाका दाखोवंक लागलो की एक दीस हांव संवसार भोंवन इवांजेल परगडटली म्हूण 7 राष्ट्रांक हांव जेरून नोकलो आसली तें घडोवंक इतलो वेळ लागतलो म्हूण. चडश्यो वस्तू ज्यो देव बसायता आमच्या जिवितान करूंक जाय तोच वेळ घेता. आमी वेळ चिंतात त्या परस आमच्यान आमी चिंतात सोसूंक जाता ताचे परस आनीक दुखता आनी आमच्यान त्याग करूंक जाता ताचे परस ओगलो खर्च करूंक पडटा, पूण शेकी ताचो फायदो जाता. हांव कितली खोशी हांव मोदेंच आसतना बंद करूंक ना म्हूण. हांव कितली खोशी हांवें सोडूंक ना म्हूण. जें हांव चिंताली देवाक जाय आसलें हांवें केल्लें म्हज्या जिवितान. आतां मागणें आनी उक्तावणी हाचे मदें कितें घडटा? बरें एक वस्त जी घडटा तो वेल आनी वस्तू वेलांतूच जातात. आमची भावना एक मिनिटाक उजार करुया. पयली सुवातेर डुबाव येता. तूं न्हय जर तुवें मागणें केलें आनी जाबाब रोखडोच मेळलो तुज्या भावार्थाक आनी लुगार आसपाची न्हय, दुबावाक लुबार आसपाची न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू आटकली हाडपाच्यो न्हय. पूण त्यो कित्याक रावता? कित्याक भावार्थाची परिक्षा घेवंक जाय.
ताचे गुण पळोवंक जाय. ह्या सुमारान हांव एक सिद्ध करूंक सोदता की भावार्थाक कसलीच किंमत आसची ना सो ताची परिक्षा घेवंक गुण पळोवंक ना. सो ते हे सगळे बेश्टे उलोवप, ते बेश्टे सेरमांव आनी भावार्थाची गितां आनी भावार्थाच्यो सीडी आनी भावार्थाचें पुस्तक आनी तरी तुज्या जिवितान ते चलना तर जाल्यार ते बिलकुल चलना. कोण पूण आमेन म्हणटलो. दुखयता रावोंक वेळ घेताना केन्नाय लोक आमकां दुखयता, केन्नाय लोक आमकां अपमान करता आनी मागीर आमी एक निर्णय घेवंक जाय. बरें, आमी रागार जावन तशींच रावची, आमी बोगसोने दिवंक तयार जावची न्हय, वो आमी बोगसोने करूंक जाय वर्स 26 म्हणटा तशें. तर भावार्थान चालू दवरच्या खातीर तूं म्हजें आयकना. तूं मागणें करता, तूं देवा लागीं मागताय तुज्या जिवितान कितें महान करूंक. तूं चिंतलो तितलें बेगी तें घडना. 2-3 म्हयने जाले तूं रावताय, तूं शांतीकायेन आसाय, म्हाका दिसता देव वावुरता म्हूण. आतां कोण पूण तुजी भावना दुखयता आनी सैतानाक जाय ते एक नीब उजार करूंक तुजो भावार्थ बंद करच्याक. तर आतां तुवें सोजमोंक जाय, तुवें म्हणूंक गरज हांव हुशार, हांव उतराचो अभ्यास करता देंवचारा, तूं म्हजे दोळे आड घालूंक सोदिनाका, हांव जिस्तूच जाणा तूं कितें करूंक सोदताय. तूं म्हाका रागार करूंक सोदताय ज्या वरवीं म्हजो भावार्थ चलचो ना. भावार्थ फकत मोगानूच चलता. तुज्या लोकांचेर रागार जावन तसो रावोंक जायना. हालो, आयज रात्री हांव तुमचे कडेन उलयता. तुज्यान लोकांचेर रागार जावन रावो न्हय, तुवें तांचो मोग करूंक जाय. आतां फकत म्हणून तुवें मागणें केलें 5 वर्सां जालीं. तूं जाणो त्या कितल्या 5 वर्सांनी तुका कितली पावटी सग मेवतलो अपमान घेवन? 500 पावटी, 2,500 पावटी. चलात ते एक सगल्याकीन वोड गोडयेक पयले नंबर वस्त जी सैतान उजार करता लोकांचेर विरोध हाडूंक. आमकां सगल्यांक एकमेकाची गरज, पूण आमकां आगोड जाता एकमेकाक सोजमोन घेवंक. तूं तुज्या बॉसाचेर चावता, तुज्या भुरग्याचेर, तुज्या घोवाचेर, तुज्या बायलेचेर, तुज्या मायचेर, तुज्या पायचेर, तुज्या भयणीचेर, तुज्या भावाचेर. पिसो पिसो पिसो. खरें चडशे रागीश क्रिस्तांव, चडशे धोरीम क्रिस्तांव. एक रागीश क्रिस्तांव एक उलटो सुलटो तो सांगाताक वचना, तांच्यान वचोन येजो, तांकां सांगाता पासून दवरपाचें न्हय म्हणचें आमी विचार कितें. एक रागीश क्रिस्तांव म्हणचें कितें? एक पिशापण. चीन मोदेकात सगळ्यो वस्तू घडटात ताचें. तुका तें मेवतलें तुवें मागणें केल्यार दुबाव नासतना. तुका तें मेवतलें, पूण सगळें तुज्या मोदें जावनूय तुका तें मेवता आनी जेन्ना तुका खरेपणी एक दाखोव जाल्यार एक पावटी तुका दाखोव जातूच तुका भावार्थाची आनी गरज, तुका भावार्थ नाका. तुवें तो पळयतोच. म्हाका दिसना आमी खरेंच नियाळून पळयलां जाल्यार आमचें रावोंक पडट्या वेल्यार कितें म्हत्वाच्यो वस्तू केल्यात त्यो चावो नाका आनी रागान आनी क्रोधान आनी नाकारणेंत रावो नाका. जर तूं अपेक्षा दवरताय केन्ना तरी तुज्या मागण्यांक फळ मेळटा म्हूण. भिरांत येता, तुवें सोत मानूंक जाय, तालनी येता, तुवें ती तालनी नाकारूंक जाय आनी शांत आसूंक जाय आनी देवा थंय सारको आसूंक जाय. तुका तुज्या मागणाचो फळ मेवतलो, पूण तुवें खात्री करूंक जाय की तूं जाणें कसो रावोंक आनी तो मोदेंच सोडप न्हय. तुवें देवाशी लागीं रावल्यार, तूं ताचे सांगाता वेज जाल्यार, ताच्या उतरां तूं चलशी, फकत देवाशी खरेंच लागीं आसल्यार तूं जातोले धीर आनी विस्वासाचो आनी भिरांत नासलोलो आनी कित्याचो फुडो करूंक येतलो ताचो तुवें करूंक जाय. त्यो शक्तिवंत आनी ताका जाय तुजे बरोबर ती शक्ती वांटूंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूं.